आज आमी मडगांवां लिंगायत मठाचो जो हॉल आसा तातूंत दिवाळे खातीर जे आमी घरांत सजोवपा खातीर जी वस्तू करतात, वस्तू जाय पडटात, ताजें आमी आज प्रदर्शन, एक्झिबिशन कम सेल आज हांगा मांडिल्लें आसा. हे वस्तू ज्यो आसा दिवाळेच्यो त्यो एका दिव्यांग भुरग्यांनी केल्ल्यो आसा आनी आमचो उद्देश म्हळ्यार ह्या एक्झिबिशनांतल्यान जो तांकां मार्केट मेळटलो, त्या मार्केटा पासून जो सेल जातलो, त्या सेला पासून ह्या भुरग्यांक एक तांचे भितर एक प्रोत्साहन निर्माण जातलें, त्या भुरग्यां भितर एक उमेद वाडटली. तितलेंच न्ही, तांची कले मदीं सुद्दां खूब प्रगती जातली अशें म्हाका दिसता. म्हणून आमी एक्झिबिशन दवरलें आसा. तशेंच समाजा खातीर सुद्दां एक जाणकाय मुजब लोकां ही भुरगीं अशे तरेची भुरगीं आसात आनी अशा भुरग्यांच्या भितर एक कला आसा हें समजुपा खातीर हें प्रदर्शन आमी मांडिल्लें आसा. ह्या प्रदर्शनांतल्यान जे वस्तू खरेदी जातली तातूंतल्यान लोकांक सुद्दां एक संदी मेळटली अशे तरेचें एक बरें समाज कार्य करपाक आनी असल्या भुरग्यां खातीर हातभार लावपाक. ह्या हातूंतल्यान ह्या एक्झिबिशनांतल्यान आमकां मुख्य उद्देश आसा की ह्या कलेंतल्यान जी भुरग्यांक जी भुरगीं वस्तू करतात ताचे फुडें तांकां एक आर्थीक मदती जातली अशें म्हाका दिसता. ताका लागून आमी केल्लें आसा.